दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. भलायके खातीर एक बळादीक आनी फळादीक मागणें. जेरेमिया प्रवादीच्या ग्रंथांतलो उल्लेख असो आसा: सोम्या, म्हाका गूण कर आनी हांव बरो जातलो. तवळ सर्वेस्पराचो बरवसो असो जावन आसा: हांव तुजी भलायकी सांबाळतलो आनी तुका बरो करतलो आनी तुजे घाई संपूर्ण गूण करतलो. सान जाकोब अशें बरयता: भावार्थान अर्पण केल्लें प्रार्थन पिडेस्त मनशाक गूण करता, तर वर्त्या भावार्थान आनी पातयेणेन हे मागणें करया आनी आमच्या निराशी जिवितांत सोम्याची अजापा देखया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या अमोलीक नांवान आमी तुजे समोर सरपडतांव. मनशा कुळाची बचावी करचे खातीर तुवें तुज्या पुताक संवसारी धाडलोय आनी आमचे खातीर तो खुर्सार अकमानाचे मोर्न मेलो आनी ताच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयली आनी नव्या जिविताची दिशा दिली. तुवें आमचो इतलो मोग केलो. आमी तुका दुखयलें तरी आमकां तुवें बक्षिलें. जेजून तुजे नांवी ह्या संवसारी गरजेवंताक भलायकेचें बेसांव दिलें. कुरड्यांक दिश्ट, केप्यांक आयकाशें केलें. रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक बरें केलें. कोडकारांक गूण केलें. कितलेशा वर्सां तळ्या लागीं पडोन आसलेल्या आरिगाराक नवी सकत दिली. मेल्ल्यांक जिवंत केलें. थोंट्यांनी उठोवंक आनी चलोवंक तांकां सकत दिली. त्याच तुज्या महिमेवंत पुता जेजूचे नांवी आतां आमी करचें हें मागणें तूं मानून घे बापा. ह्या संवसारी विशेश पिडेन कश्टोन आसल्ल्यांक आतां तुजे मुखार दवरता बापा. ती विविध मारेकार पिडे वरवीं कंगाल जाल्यांत. तांच्या कुडींतली सकत सुकोन गेल्या. तांच्या मनांतलो संतोष मायक जाला. तांचें जिवीत निराशेच्या पाताळांत बुडोन गेला. दुर्बळकाये वरवीं सबार जाणांक चिकित्सा नासता दीस रात वळवळोन कश्टोन आसात. सबार जाणांक तांच्या गूण जायनातल्या पिडे वरवीं तांच्या कुटुंबाच्यांनी बेपारवो केला आनी ते अनाथा बरी कुडीन आनी मोतीन कश्टोन आसात. दयाळा बापा, ह्या सर्व पिडेस्तांचे कश्ट आमी तुजे चरणी समर्पितांव. तुज्या पुतान कालवारी दोंगरार वारयिल्लो एक एक रक्ताचो थेंबो तांच्या पिडेचें वखात जावन तूं बदल बापा. जेजून सोंसले लेख मीत नातल्ले ते भिरांकूळ मार आनी त्या गायाची भिरांकूळ दूख ह्या पिडेस्त भावा भयणींच्या दुखीचें अमोलीक वखात जावन बदल बापा. अशें तुज्या अजापी कणवळायेन तांची पिडा गूण कर. तांच्या मोतीक सवकासाय दी आनी तांच्या जिवितांत समाधान लाभय. मोगाळा बापा, आमी आमकां सगळोच तुका समर्पून दिता. तुजे कुशे विरोध आमी आदारलेल्या पातका खातीर आमी पश्चाताप पावता आनी तांचें बोगसाणें मागता. तूं काकुळदार आनी कणवळो देव. तुज्या भुरग्यांक केदींच तूं अनाथ जावंक सोडिनाय. देखून तुज्या भुरग्यांचेर
तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल बापा. सर्व पिडेस्तांक तुज्या अजापी अमोलीक हातान तूं आपड. निस्तेज जाल्ल्या तांच्या कुडीक तुजी दैवीक सकत वाळाशी कर. तांच्या सुकोन गेल्ल्या शिराशिरांनी तुज्या पुतान वारयिल्लें अमोलीक पवित्र रगत वाळाशें कर. मनशांनी असाध्य म्हूण सोडून गेल्ल्या तांचे थंय तुज्या अजापी कणवळायेची झर वाळाशी कर. तांची पिडा कितलेय मारेकारती जाल्यारी तुज्या एकच स्पर्शान ती नपैंच कर बापा. मोगाळा जेजू, तूं देवाचो पूत तरी आमचे खातीर मनीस जालोय. ह्या संवसारी आमच्या परिगतीन तूं जियेलोय. ह्या वेळी मनशा कुडीच्यो सर्व अस्कतकायो आनी मारणांतीक पिडा आमी तुज्या पांयां तळी समर्पितांव. तुज्या बापाचे महिमे खातीर तुवें अजापांनी सर्वांक भलायकी लाभयली. आतां आमचें खालतें प्रार्थन दया करून मानून घे. तुज्या अमोलीक कश्टां आनी मरणा वरवीं आनी वैभवाच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं ह्या संवसारांत कश्टांच्या सर्व पिडेस्तांचो तूं बरवसो जा. तांच्या पिडेच्या कश्टा वळवळ्या थावन तांकां सुटका लाभय. आनी अशें ह्या संवसारांत सर्वांनी तुजो मोग करूंक आनी तशेंच तुजी महिमा भोगूंक तूं फावो कर. आमेन. मोगाच्यानू, हे विशेष मागणें वर्त्या भावार्थान आनी बरवश्यान मागया. भलायकेची धाराळ बेसांवां जोडया आनी सर्वेस्पराची अमोलीक पेकवण्याचो संतोष आमी आपणावया. हे मागणें हेरां संगी शेअर करया आनी गरजेवंतांक आदार जावया. देव बरें करूं. दिव्यवाणी